बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सतमानता देवाक सोड पदवेदार बापाक स्वर्गार आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गरवी सामावलो अंकवार मारयेताय जल्मलो पोंच विलादा काल ताणें कोस सोंसले ताका कुसात जोडलो तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो तो मेल्या मोदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवोवन जालो स्वर्गात चडलो सोड पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचें मोक्षणें कुडीचें जिवणपण ससनाचें जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका वायटांतली आमकां निवाड. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं नाका पूण वायटांतले आमकां निवाड. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आनी सदां सदां आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तिया राज आमकां येवं तियो खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो गिरास सायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रीचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनीन जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्राज आज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं नाका
पूण वायटांतले आमकां निवार सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काळ आमेन. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपट्टो इकरार आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो मिलाग्रियांचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनींग जेजू महिमा बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां काल आमेन. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इकरार आयज आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू सातांतोन ओचोऱ्यांचो आनी मिलाग्रींचो काकूत कोर पातकां बोगोस मिनी जेजू महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आमचो सातांतोनीची लादीन सोम्या काकूत आमची कोर जेजू क्रिस्ता काकूत आमची कोर सोम्या काकूत आमची कोर जेजू क्रिस्ता आयक आमकां जेजू क्रिस्ता दयान आयक आमकां देवा बापा स्वर्गीच्या काकूत आमची कोर देवा पुत्रा संवसाराच्या सोरवंडारा काकूत आमची कोर देवा स्त्री सांता काकूत आमची कोर पवित्र इंदादीच्या एकल्याच देवा काकूत आमची कोर सांता मोरये सोयंबाच्या पातका विणे गोड सांबाळले माग आमचे पासून सातांतोन लिस्बुआच्या माग आमचे पासून सातांतोन सेरेफिनीच्या ओडदीच्या ओनोदा माग आमचे पासून सातांतोन तेस्तमनाच्या आर्का माग आमचे पासून सातांतोन स्वर्गीच्या जाणवायेच्या भक्तिस्थाना माग आमचे पासून सातांतोन पिराजिताच्या विस्मिता माग आमचे पासून सातांतोन खालतेपणाच्या आश्र्या माग आमचे पासून सातांतोन नीती पाठी वेतेल्या माग आमचे पासून सातांतोन अंगुस्कारांचेर जोईत वतल्या
मग आमच्या पासून सातांतोन पुरसाक लब्धलोल्या इश्टा मग आमच्या पासून सातांतोन वांजेलाच्या जोलट्या आपोसला मग आमच्या पासून सातांतोन अनबावार्थ्यांच्या तरतऱ्या सातांतोन देवचाराच्या कांपेऱ्या सातांतोन सोनपुणाईच्या प्रतिमाना सातांतोन कोशेन मार्तिरा सातांतोन पातक्यांच्या उजवाडा सातांतोन विजमिताच्या बुजवंडारा सातांतोन नेणटेपणाच्या राखणारा सातांतोन जो उलोवणी दिताय मोन्यांक सातांतोन जो दुसरी दिताय कान बेऱ्यांक सातांतोन जो भायर घालताय देवचाराक सातांतोन जो गुलाम जालेल्यांक सोडयताय सातांतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय सातांतोन जो आणल्यांक दोळे दिताय सातांतोन जो तोट्यांक चलयताय सातांतोन जो सांडलेल्यो वस्तू मेळयताय सातांतोन जो वाटसुऱ्यांक वाट दाखयताय सातांतोन जो निती पासून झुजतेल्यांक सांबाळताय सातांतोन जो देवचाराचें खोटेपण बसमिताय सातांतोन गुन्यांवांक खास लायतेल्या सातांतोन नीज देखी नेंटुआईच्या सातांतोन सोर्गींच्या निर्मळाच्या फुला मग आमच्या पासून सातांतोन मोगाच्या आगच्या सातांतोन पलकेपणाची बेपरवा कोत्तल्या दुस्मानाच्या फासांतली विजा आनी वादळांतली सगल्या पातकांतली सगल्या आमच्या जिविताच्या काळान तुझे मोजोती वरवीं देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय बोगोस आमकां सुमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय आयक आमकां सुमया देवाचे शेळये जी संवसाराची पातकां दुताय काकूत आमची कोर सातांतोन जो मेलेल्यांक जिवोवन कोत्ताय विनोद कोर सगल्या मन्नाचे तोणीर पावलेल्या पासून आनी आमच्या मोगाच्या मेल्ल्या पासून आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्या पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भागेती बरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां सदा काल आमेन सातांतोन पुरो जाय नासलेल्या वांजेलाच्या आपोसला निवार आमकां देवाच्या दुस्मानाच्या खोटेपणांतली आनी विनोद कोर आमच्या पाप सायबा आनी पवित्र इगोचे पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्या पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भागेती बरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन सातांतोन पोदवेदारा इश्टा जेजूच्या कालसाच्या निवार आमकां दगदग्यांतली जे आमच्या पातकां वरवीं आमचेर येवंक आसात आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तांड्याक पडून दिवं नाका वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पर तुझे थंय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू भागेती बरे देवाचे माये आमी बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदा काल आमेन सातांतोन जो भायर घालताय देवचाराक दी आमकां आदार जोयत व्हरूंक तांच्या फास्कांचेर आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी
आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदिरांत सदाकाळ आमेन सांत आंतोन सोर्गींच्या निर्मळायेच्या फुला नितळ आमकां कोर ओतम्याच्या कोतांतली आनी निवार आमची कूड सोगल्या पेरी घातली आमच्या बापा सोर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदिरांत सदाकाळ आमेन सांत आंतोन जो पिडेवंतांक भलायकी दिताय आमचे बोलिकेंतली आमकां बरी कोर आनी भलायकेन आमकां दवर आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदिरांत सदाकाळ आमेन सांत आंतोन जो चलयताय वाटसुऱ्यांक बंदराक पावय दर्याच्या उदका वेल्यान चलतेल्यांक व इबाड जावचे पेरिगांत आसलेल्यांक आनी थोंडाय उचां बळायेन चाळवलोली लारां जी उचां बळायतात आमचो आत्मो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदिरांत सदाकाळ आमेन सांत आंतोन जो सोडयताय गुलाम जालेल्यांक निवार आमकां पातकांच्या गुलामपणांतली आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आनी आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाळ आमेन सांत आंतोन जो भुरग्यांक आणि जाणट्यांक दिताय आपल्या सांद्यांची बोगणी सांबाळून दवर आमच्या कुडीच्या विशोव्यांच्या आणि ओतम्याच्या गुणांची संपूर्ण बोगणी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराय जाय आमकां दी आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार मान मरिये कृपेन बोलोले सर्वेस्पोर तुझे ताय आसा वस्तोऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेसू भगवंती देवाची माई बाबी आती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा आणि पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदाकाळ आमेन सांत आंतोन जो मेळयताय सांडलेल्यो वस्तू निर्मी आमकां मेळूंक कितेंच आमी ओगडायलां तें संवसारांतलें आनी सासणाच्या सुखाक उपकारतलें
आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण्यांत फसोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंते देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदांकाळ आमेन. सातांतोन मुरयेच्या आदाराखाल आसलेल्या पेल्यान काड आमच्या ओतम्याचे आनी कुडीचे पेरीक. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण्यांत फसोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी तुजो पूत जेसू. भगवंते देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदांकाळ आमेन. सातांतोन जो पावताय सगल्या दुबळ्यांक पाव आमकां आमच्या गरजांनी, पोड आनी माणसुगेचो येपार दी तांची गरज तांकां. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण्यांत फसोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंते देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदांकाळ आमेन. सातांतोन लिस्बुआ शारांत जल्मलोल्या आमी जे उपकार आठोवन परगोट्टाव अजापांची पदवी आनी आर्गां तुका दिताव तुज्या उपकारा पासून. मागता तुजे ताय पाव म्हूण आमकां सगल्या दिसांनी आमच्या जिविताच्या. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवंक, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमचो दिसपटो गिराय आज आमकां दी, आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारण्यांत फसोवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन बोलोले, सर्वेस्पोर तुझ्या ताय आसा, वस्तोऱ्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूत जेसू. भगवंते देवाचे माये, आमच्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आनी सदांकाळ आमेन. मागणे नमान तुका सातांतोन तूं वर्तताय फूल निर्मळाचे आनी अनोद क्रिस्तांवपणाचो. हांव तुका मानता जांतिकायेच्या आनी देवमोगाच्या गोडव्या आनी खुशाल बरी जाता इतल्या देण्यांनी देवान तुका बोल्ला म्हूण दिवून हो खालतेपण काकलूत आनी मिलाग्री कोच्चें देणें व्हडा बोरवाशान आनी खालतेपणान हांव तुजे लागीं मागता. विनोद कर म्हूण ह्या किरकोळ्या पातक्या पासून जो एका आकांताच्या वेळार तुजे लागीं मागता. तुजे गरजे पासत माग. मागता त्या मोगा पासून मिनीन जेजूच्या जो तुवें केलोलोय इतले पावटी तो तुज्या हातांत खेळटा आसतना एक कोणती सांपडलेल्या आदारा तूं वळखताय तितली म्हाका गरज दी. ह्या देण्याची तुजे वरवीं मागता अशें जावं.
Hi, and thank you for joining me for today's meditation, whose theme is Anthony, Hope of Those Who Are Ill. We are here inside the chapel of St. Anthony. Here we have the tomb of St. Anthony. His mortal remains rest here, and all around the chapel we have high relief showing miracles performed by St. Anthony. In this particular panel we see the miracle of the drowned girl. A poor girl from Padua went to the river, she fell inside the river, and when they were able to take her out of the water, she was already dead. So the mother ran to St. Anthony and asked him, implored him to help her, and St. Anthony was able to give her life back. This work is by Jacopo Sansovino, sculptor and architect from Florence. And it is interesting because we can see here the three phases of the life of the woman. A woman as a girl, a woman as a mature woman, and then as an old woman. Look at the wrinkles of that old lady. So St. Anthony is really, people come here because they really feel close to St. Anthony and they hope for a miracle from him. Anthony was always very concerned about sick people, especially those who were seriously ill, and many are the miracles he performed to help them. In his sermons, he constantly recommends prayer. O Father, look at us because your Son Christ died for us, who were the cause of his death. And since he himself told us to ask you in his name, we beg you to give yourself to us, because without you we cannot exist. God is our Father and we are his children. This is why we daily say the prayer of our Father. He loves us very much. And this is why we should never be tired to pray to him for our needs, keeping in mind, however, that we should always ask in the name of Jesus Christ. And whatever we ask in prayer, we will receive if we have faith. Because you see, when I go and pray in my name, who am I? But if I'm going and pray to God in the name of Christ, in the name of Jesus, then all doors are open. And so now let us pray to St. Anthony. And so we pray, dear St. Anthony, because you experience disappointments and sickness in your brief life, please intercede with God for my loved ones who are ill, so that their health may improve. We ask this through Christ our Lord. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Thank you for participating, and I'll see you all tomorrow for our next meeting. Have a great day. सुरवात एक सगळे आम्ही गीत घेऊया. A36 पेज नंबर 20. A36 पेज नंबर 20. Bapa amco tumukul dai, amci modeci sugradai, omugul kumin wastakum, ableci vidu kavitu, tuce kudum ektai zata, babat viswas mugus. Tuझेच कुटुंबे जाता बावन विश्वास मोकुचाता तुझे कुटुंबे जाता बावन विश्वास
सगल्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां दिव आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयज ह्या तिसऱ्या दिसाक बाग्योंत आंतोनीच्या त्रेजनाक आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता आपल्या लग्नाच्या दिसाक फिलीप आनी सुजाना कॉस्ता तांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. सेलीन गॉयस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता ताचेरूय आशिर्वाद मागुया. हेर सगलीं जीं कोण आयज आपलो जल्माचो दीस वा काजाराचो दीस मनयतात तांचे पासत आमी मागुया. आनी आयचो दीस खेरीत भाशेन जीं कोण दुयेंत आसात बरीं नात तांचे पासत भेटयलेलो जाल्यार बाग्योंत आंतोनीचे मजतीन तांकां सगल्यांक बरी भलायकी फावो कर म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी विनवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. ह्या संवसारांतलें जिवीत भाव भयणीनो एक दीस सोंपतलें आनी तें सोंपल्या उपरांत नवें जिवीत जें येता तें कसलें आसतलें तातूंत कितें जातलें आमी खंय आसतले हांव जायते फावटी हो प्रश्न आमकां खेरीत भाशेन जीं कोण ह्या नव्या जिविताक वो सर्गीच्या राजाक सुभागी आसात तांकां जायतीं बरेपणां पळोवंक मेळटलीं हें आमकां जेजून सांगून दवरलेलें आसा. आनी ह्या संवसारांत आतां आसा ते भाशेन न्हय दुसरे भाशेन आसतलें. तरी आसतना जायते फावटी आमचो बरवसो सासणाच्या जिविताचेर आमी दवरून जिवंक ना. आमी ह्या संवसारांतूच जिवीत काबार जातल्या भाशेन जियेल्या आनी सर्गीची देरी ओगडायल्यात. असल्या चुकीच्या देवा लागीं भोगसणे मागुया. हांव पातकी सुरपतदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो जगण्याव चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसोन बागेन सदांच सांगवार मरेक सगळ्या देवतांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात मागता. पवित्र देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकलूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर. क्रिस्ता काकलूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. प्रार्थुया. बाबा रोग साक्षाचें रोगोत क्रिस्ती भावार्थाचें बी जावंक तुवें जाणवायेन तुजें निर्मिलें. कालसाच्या आनी ताच्या सांगात्यांच्या रोगतान भिजयल्लें आफ्रिकेंतलें तुजें पवित्र सभेचें शेत फळां बरीत जावं आनी उदोंद पीक दिवं आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासनाक आमेन. बाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. जेजू क्रिस्ता सवें आसा आनी आमकां बासायला तें जिवीत परगटून देवाचे कुशे प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत जाल्लो पावलो तिमोथाक आपले आपुरबायेच्या पुताक ही चीट बरयता. देवा बापा आनी आमच्या सुम्या क्रिस्ता जेजू कडसून तुका कृपा दया आनी शांती मेळूं. म्हज्या मागण्यांनी थांबोन आसतना रात दीस तुजो उगडास करता तेन्ना हांव देवाक आर्गां दितां. म्हज्या पुर्वजांनी केलां तशेंच नितोल अंतस्कणान हांवूय ताची सेवा करतां. देखूनच हांवें तुजेर हात दवरले तेन्ना जी कृपा देवान तुका दिल्या ती जागय म्हूण तुका उगडास करता. देवान आमकां बेजुडायेचो आत्मो दिवंक ना, बगर गोटायेचो मोगाचो आनी आप दामोण्यांचो. म्हणटच आमच्या सुम्या गोवाय कसो उबो रावंक लोजे नाका वो
हांव ताचो कैदी जाला म्हूण म्हजेय पासत तुवें लजचें न्हय. देवाचे पदवेचेर पातयेवन शुभ वर्तमाना खातीर खोस सोंसून घे. आमी कितें बरें केलां ताचे पासत न्हय, पूण आपली येवजण शाती पावचे खातीर आनी आपले कुरपेच्या देण्या पासत ताणें आमची सोडवण केल्या आनी आमकां पवित्र जावपाक आपयल्यान. ही कृपा जेजू क्रिस्ता सवें काला आदीं आमकां दवरलेली आसली, पूण जेन्ना आमचो सोडवणदार जेजू क्रिस्त दिश्टी पडलो तेन्ना मात ती आमकां पावली. ताणें मरणाचो भस्म केलो आनी शुभ वर्तमाना वरवीं जिवीत आनी अमरण फांकोशी केली. ह्या शुभ वर्तमानाचो परगटणार धर्मदूत आनी शिकयणार देवान म्हाका नेमला. तेच पासत हांव एक गोश्ट भोगतां. तरूय हांवें विस्वास सांडूंक ना, कित्याक कोणाचेर हांवें विस्वास दवरला तें हांव जाणां आनी म्हाका दवरूंक दिल्लो तेवो तो दीस येयपर्यंत सांबाळूंक ताका तांक आसा म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतरें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. परतून म्हणुया, म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. स्वर्ग तुजें ठिकाण, तुवें म्हजे दोळे तुजेर उबान लायता. जबाब. म्हजे दोळे सर्वेस्परा तुजेर उबान लायता. जशे चाकराचे दोळे आपल्या दोनयांच्या हाताचेर गोट लायलेले आसतात, जशे चाकोनीचे दोळे आपल्या गोरकांनीच्या हातांचेर गोट दवरलेले असतात, तशीच आमची नदर सर्वेस्परा आमच्या देवान आमची काकलूत कोरीसोर ताचेरूच लायलेली आसा. उद्गार. सुमी म्हणटा, पुनर्जन्मपण आनी जिवीत हांवूच. जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो सासणाक वचचो ना. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्क पोरमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. सादुकी पक्षाचे मनीस पुनर्जीवनपण ना म्हणटात. जेजूशी येवन तांणी ताचे कडेन विचारलें, गुरुजी, मोइजेसान अशें बरयलां, भुरगें बाळ नासतना कोण एकल्याचो भाव आपले बायलेक फाटल्यान दवरून मरत जाल्यार ताच्या भावान ताचे बायले लागीं लग्न जावचें आनी आपल्या भावाक संसद उत्पन्न करची. तर 7 भाव आसले. पयलो एके बायले लागीं लग्न जालो आनी संसद नासतना मेलो, आनी दुसरो तिचे लागीं लग्न जालो आनी मेलो, ताकाय संसद ना जाली. आनी तसोच तिसरो, त्या जिनशी 7 जाण तिचे लागीं लग्न जाले, पूण भुरगें बाळ जालें ना. सगल्याहून निमाणी बायलूय मेली. तर 7 जाण तिचे लागीं लग्न जालोले म्हणटच पुनर्जीवनपणान
सगळीं नव्यान जीवन जातलीं तेन्ना तांचे भितरल्या कोणाची पोतीन ती जातली. आनी जेजून परती पाडून तांकां म्हणलें, पवित्र पुस्तकां न्हय म्हूण देवाची पदवी तुमी नकळत देखून तुमी अशें चुकतात न्हय. मेलोल्यांतलीं नव्यान जीवन जातोच दादले तश्यो बायलो लग्न जायनात. बोगोर सर्गीच्या देवदूतां सारकीं जातात. मेल्ल्याच्या पुनर्जीवनपणा संबंदी पळोवया. आब्रामाचो देव, इजाकाचो देव आनी जाकोबाचो देव हांव अशें देवान मोइजेसाक सांगलें म्हूण ताच्या पुस्तकार झिलकुटाची खबर मेळटा थंय तुमी वाचूंक ना बी. मेल्ल्यांचो न्हय बोगोर जिवी आसलेल्यांचो देव तो. तुमी भोव चुकतात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. हांव नवोच पाद्री जाल्लो तेन्ना पास्टरल इन्स्टिट्यूटान आमची गवळीक अणभव आनी गवळीक तयारी करता आसतना आख्खें फिरगोजेंत आसलो. आनी तेन्ना थंयसर ती नवी सिमतेर बांदताले. जरी तर तुमी त्या वाटेन पावल्यान जाल्यार रेल्वे ब्रीज जो आसा वयर तावन सकयल सिमतेर दिसती पडटा. आनी ती सिमतेर तयार जाली तेन्ना थोड्यांनी ती पळोवन म्हणली, फादर मरोंकशें दिसता. सिमतेर पळयत जाल्यार मरोंकशें दिसता. कित्याक सिमतेर बरी दिसता वयर तावन. बरें लॉन घातलेलें आसा, बरें फोंड सारकें मांडलेले आसात, फाटल्यान कपेल आसा, बांक आसात. ती सिमतेर पळयत जाल्यार मरोंकशें दिसता. भाव भयणीनो, सादो एग्जाम्पल हो, पूण जें कितें आमच्या दोळ्या मुखार आमकां दिसती पडटा तें बरें दिसता. ताच्या उन पार बियॉन्ड दॅट आनीक जाय तें बरें आसा. जायते फावटी तें आमकां दिसती पडना. आनी क्रिस्ती जिवीत आमकां खेरीत भाशेन जें कितें आमकां दिसती पडना ताचेर भावार दवरूंक, ताचेर भरवसो दवरूंक एक उलो मारता. आनी आमचो भावार्थ हो सर्गीचें राज आसा. आयच्या दिसाक शुभ वर्तमानान जेजूशी जे सादुकी पक्षाचे मनीस आयले ते पुनर्जीवनपण ना म्हणटाले. आनी देखूनच एके वाटेन जाणा जावंक सोदता जेजू कितें म्हणटा तो, आनी दुसरे वाटेन जो प्रश्न तांणी घातलो वो जो एग्जाम्पल तांणी मांडलो तो बरोच ट्रिकीसो दिसता. 7 जाण भाव एके वस्तुरी लागीं काजार जाल्ले कायद्या प्रमाणे मोइजेसाच्या आतां मेल्या उपरांत जरी तर पुनर्जीवनपण आसा जाल्यार कोण तिचे लागीं लग्न जातलो. वो 7 भावां मदलो कोणा लागीं ती वस्तुरी लग्न जातली. आनी जेजून पुनर्जीवनपण कितें तें तांकां सांगून दिलां. थंयसर काजाराची गरज ना, थंयसर कोणी जेवणाची गरज ना. साद्या उतरांनी जें कितें ह्या संवसारांत आसा तेच भाशेन तें जिवीत जावचें ना. म्हणजे स्वर्गीचें राज आहा तें आतांच्या संवसारीक जिविताचें एक्सटेन्शन न्हय, तें आख्खेंच दुसरेच भाशेचें जिवीत. तें आमच्यान आतां समजूंकूय जायना आनी समजावंकूय जायना. पूण सादेपणी आमकां समजुचे पासत जेजून सांगलां ती आंज बडव्या भाशेन जातात. आंज बडवे एकामेका लागीं लग्न जायनात. आंज बडव्यांक पार्टी करपाची गरज ना. आंज बडव्यांक एकामेकाचें चोरून खावपाची गरज ना. आंज बडव्यांक पातोक करपाची गरज ना. ह्या संवसारांत आमी मनशां कशीं हें सगळें घडये करता. जाल्यार ह्या जिविताक आमी पावतले जाल्यार ह्या जिवितांत आमी कशे भाशेन जियेता तें भोवच गरजेचें. जें कितें आमकां ह्या संवसारांत दिसती पडटा, जे भाशेन आमी ह्या संवसारांतलें जिवीत जिवन आमी फुडें वेता ते भाशेन आमचें जिवीत बरें जावन आमी त्या सासणाच्या जिविताक पावपाक आमकां एकदम गरजेचें. आनी हें जरी तर जातलें जाल्यार आमकां आत्मो दिल्लो आसा. आयच्या पयल्या वाचपान भाग्योन पावलू तिमोथाक चीट बरोवन उगडास करता. कसलो आत्मो दिल्लो आसा तुका
जो आत्मो तुका दिल्लो आसा तो बेजुडायेचो आत्मो न्हय, मोगोर घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमावणेचो. आनी हे गूण खेरीत भाशेन आमच्या क्रिस्ती जिविताक गरजेचे. घोटाय आमकां जाय, मोग आमकां जाय आनी आप दमावणी आमकां जाय. आतां लॉकडावन जावन 2 म्हयने सरोन गेले आनी ह्या लॉकडावनान आमी कशे भाशेन जियेल्या, एक एकलो कसो, इंडिविज्युअल्स कशे, एक सोसायटी कशी, एक राज्य कशें, एक देश कसो, हें जरी तर पडलें जाल्यार आमकां आनिकूय भिरांत दिसतली. आमच्या जण एकल्याच्या जिविताचेर आमी नदर मारची, पूण भोव करून आमकां दिसती पडटा एकामेकाक रेस्पेत मान दिवपाचो जो आसा थंयसर आमी खंय तरी चुकल्या. ज्या कोणाक हे कोविड-19 पिडा लागली तांकां पासून कितल्या मानान आनी रेस्पेतान आमी लेखतात जाय. फोन ह्या दिसांनी करीत जाल्यार एक आवाज येता, हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं. पूण जे कोण जांकां ही बिमारी जाली तांचे सगळें रिएक्शन्स आमची जायतीं आमचेच भोंवतणी आतां ह्या दिसांनी आमकां घडटा तें दिसती पडटा. आमच्या शेजाऱ्याक आतां कोविड-19 कंटेनमेंट झोन जालो आनी तेन्ना पळयत जाल्यार हाचे पयलीं जे कोण आमचे भायर आसलेले भाव आसात, सी फेरर्स आसात आनी तशेंच दुसऱ्या देशांतले आसात, आमच्या गांवांत येतात तेन्ना थोड्यांनी जायते भाशेन उलयल्यात रेस्पेतमान नासलेल्या भाशेन. जाल्यार आतां जेन्ना तुज्या घरान पावला तेन्ना तूं कशे भाशेन उलयतलो हो जायत्या जाणांनी प्रश्न विचारला. सादें आमी हातूंतल्यान शिकपाक जाय तें एकामेकाक रेस्पेत मान दिवंक. आमी सगलीं मनशां आनी हे मनशेपण आमी एकामेका सगळें रेस्पेतान मानान लेखूंक भोव गरजेचें. आनी तें करतलो जाल्यार हो आत्मो जो आमकां दिला तो घोटायेचो, मोगाचो आनी आप दमावणेचो जावपाक जाय. आमची जी बेस्तीच जेन्ना वाजता तेन्ना आप दमावणी आमकां गरजेची. जेन्ना आमकां पळोवन भिरांतीन दुसऱ्यांचो राग येता आनी दुसऱ्यांक पयस करूंक दिसतात तेन्ना ह्या मोगाची आमकां गरज. आनी जें कितें दुसरे करिनात, भोव करून जे कोण वायट करतात तांचेर आमचो ताळो उबारूंक आमकां ही घोटायेची गरज. ह्या दिसांनी लॉकडावनाच्या नांवान आमच्या सरकारान तशेंच जे कोण उद्योगपती आसात तांणी जायतें डिस्ट्रॅक्शन केल्लें दिसती पडटा. आमचीं झाडां कशे भाशेन कातरून गेल्यात तीं पळयात, आमचे दोंगर कशे भाशेन कातरून वेतात तें पळयात, खंय तावन परमिशन आयल्यात, केन्ना आयल्यात, कितल्या दिसांनी आयल्यात, हें जरी तर पळयत जाल्यार कळटा रेस्पेत ना, रेस्पेत ना, मान ना. हे सृश्टीक रेस्पेत मान ना. जरी तर हो रेस्पेत मान आमी तांकां दिवंक नको जाल्यार फुडल्या जिविताची चिंतपाची आनी गरजच ना. कित्याक फुडल्या जिवितान आमकां फकत देवाची झडटी रावतली. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां खेरीत भाशेन ही करपा मागुया. जे कोण बरे ना तांचे पासत हो आयज दीस भेटयता तेन्ना जरी तर तुमी फोन करतात ह्या दिसांनी हो आवाज आयकूंक येता, तो आवाज बडे जायते फावटी राग येता. कितलो वगत उलयताच काबारूच जायना आनी फोन करपाचो आतां केन्ना करपाचो हो राग जायत्या जाणांक येता. पूण जी मॅसेज थंयसर आसा एकदम गरजेची आयच्या दिसाक, हमें बिमारी से लडना है, बीमार से नहीं. म्हणटोच जे कोण बरे ना तांचे सगळें आमी हो खेरीत मोग दाखोवंक, आपुरबाय दाखोवंक आमकां हे आयचे भेटेन करपा मागुया. तेन्नाच हें नवें आयज भाग्यवंत आंतोनीचें जें पिडेस्तां पासत आयज आमी मागता तें आमकां फळादीक जातलें. एकामेकाची सेवा करुया, एकामेका पासत मागुया आनी एकामेकाक रेस्पेतान मानान लेखुया. बेटाने बेटार गीत घेऊया. C19 पेज नंबर 36. C19 पेज नंबर 36. सुका फुला कोष्टा काटे हेच आमगेले चिणे वाटे हाडटां बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा. हे जे आमी समोर पितांव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोखडान मिसलून तुगे दोयाक बोणान. हे जे आमी समोर पितांव ते तूं मानून घे म्हूण मागता. मागोड्याच्या मासा रोखडान मिसलून तुगे दोयाक बोणान. सगळीं सपनां गुपीची
नाही आमगेले जिणे खीण आतां बापा भेटूंक तुका उंड्या आनी सोऱ्या वांगडा हेचे आमी समोर पितांव ते तूं मारून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या मासा रोगता मिसलून तुमगेलो ह्या कोणा हेचे आमी समोर पितांव ते तूं मानून घे म्हूण मागता मागोड्याच्या मासा रोगता मिसलून तुमगेलो ह्या कोणा म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकी पवित्र सभेच्या आदावा सर्वेस्वर मानून घेवं. मोगाळ बापा पातक करचे परस मरूंक तुज्या बागेंत रोख साक्षांक तुवें कुरपा दिली. ह्या देण्या पासत तुका दिनवासून हो वाखाणणेचो योद आमी तुका समर्पितांव. तातूंत वांटो घेवन आमी आमकां सगळींच तुका समर्पूंक आनी जिवा परस अदीक तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी खालतेपणी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदार आनी सासणांच्या देवा सर्वकाळी आनी सर्वकाळी जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. चार्ल्स लुआंग आनी ताच्या सांगाती रोग साक्षांनी जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपलें रोगोत वारोवन तुजी विचित्र पदवी हे परी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें तांचे असोक्तायेन क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ सपूर्णायेन परजळायताय. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक विचार ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. आपल्या शिसांक दिलो हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भारताचो गूट परगोटुया. जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां तुजी शागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती तिच्या पोती बागयोन धर्म दिता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आनी बागयोन आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. ह्या संवसारी जिवितांत आमकां पिडा जाता आनी पिडे आसात तांकां इलाजाची गरज, मोगाची गरज. सर्गीच्या राज्यान भितर सरता आसतना ही पिडा आसची ना. जाल्यार आमच्या मनाची पिडा, आमच्या काळजांची पिडा जी आसा दुसऱ्यांक रेस्पेत मान दिना जावपाची ती पयस कर आनी आमकां सगल्यांक बरी कर म्हूण मागुया. बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थना बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रातवटपी पृथ्वी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दितांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी परमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी ही संसाराचे पाप काडटा ती. शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितरूचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमन्या खातीर मागणें. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारांत, भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवून आशेता. हे घडयेक हांव संस्कारांत घेवून शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हणून समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. कुमन्या वेळार गीत घेवया. D13 पेज नंबर 54. D13 पेज नंबर 54. जेजू बऱ्या गोल्या, जेजू स्वारीक गोल्या, सोर्गीत हांव तूं देवलो, सोदूंक म्हाका आयलो. पळय हांव ती शेळी तुका चुको
चुकोन गेली तुझे दाय व्हर म्हाका भंय सोडूंक सोडनाका प्रार्थुया. बापा, तुझ्या बागयोंत रोग साक्षांचें जैत समरंभून जेजूच्या जैताच्या गुटान आमी वांटो घेतला. दोगदावणी आनी मरण सोसूंक तांकां आदार दिलो त्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं कोश्टां आडकोडींक भियेनासतना खऱ्या बाबार्थान आनी तुज्या मोगान थीर रावंक आमकांय घोटाय मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. पिडेस्तां पासत खिरीत भाशेन हे आमचे मागणे देवाक उबारुया. बागयोन तातोनीचे मजतीन सर पदवेदार आनी काकलुत्सारा देवा, तुझे आखे रचनेचो तूं अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्यां पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता. ती कोनवाडा येन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाली येवं. हे पिडेक लागून दोगदवतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानान हे गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात. जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माय पडे म्हाका एका निर्भाग्या पातक्या तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थता. तुका आनी तुजे दवरता सगलो म्हजो विस्वास. एक आकुटीचे माये चुचुऱ्या कुर्मोचे हांव आयकोता. सगल्यांनी तुका पाचल्लेली आसऱ्यांनी बरवाश्या पातक्याच्या जातोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवसो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या उगोड तुजे हात म्हाका एका दुर्बल पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता. तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दिता. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुटीन हो विस्वास तुजेताय. खात्री जशें हांवें सोद मानता म्हज्या सासनाच्या साल्वासाची कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. हांव जाणो
म्हजी भेट तुका केल्यार तुजे पात येवन पूण भियेता पातकाचे ताळणेत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तोर वर्तोता उपकार जो मागता तुजे ताय आनी हांव प्रार्थना मागता तुजे लागीं तुका दिसता ते प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून एमकोडाच्या सोपक्याचे वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार दी म्हाका शाश्वत आदाराचे माये निर्मिनाका हांवें सोडूंक म्हज्या देवा आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपे बोली सोयस्पोत अशा भितर तूं सोदो आनी सोदोचो अपूत जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये पाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपे बोलले सोयस्पोत अशा भितर तूं सोदो आनी सोदोचो अपूत जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये पाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरे कृपे बोलले सोयस्पोत अशा भितर तूं सोदो आनी सोदोचो अपूत जेसू भाग्यवती मरे देवाची माये पाप्यांची विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन भाग्यवंती मारे भाग्यवती मरे आदार दी आदार दी अदृश्टाक सापडलेल्या मोजत कोर मजत कर असो काळजा असो काळजाच्या माग पोजे पासत पोरचे पासत जा शहरातीन जा शहरातीन देवाच्या मुण्याराची देवाच्या म्हणयारांची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलोल्या वस्तोऱ्या पासत पासत फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागता तुजो शासनाचो आलाशिरो तुका केले आमचो आसरो हे सायबिणी आदार दिनार गोरजान आनी दुखी कोतीनी प्रार्थुया येसुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना सगल्या पिडेस्तांक खेरीत भाशेन हो आशिर्वाद ह्या वेळार आमी दिता आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सोमिया म्हजें मागणें आयक आनी म्हजें रुदन तुजेशी पावय सोमिया आसूं तुमचें सवें आनी तुमचें आत्म्या सवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी अनंदवंत आदारान भाग्योन सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कोतींतली आनी बगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमेन सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचेर देवूं आनी तुमचें सवें सदांकाल तोगूं आमेन शेवटा गीत घेवया U25 पेज नंबर 243 U25 पेज नंबर 243 सातातोनी भोगता फिरग्याचे कुळीच्या तुझ्या क्रोधार खेळटा बालोक जेसू
जाग्रता खेळटा बाळूक जेजूर आसा बाळूक खेळटा म्हणून सातान घातली दिगडी सोमरोण प्रार्थन कोरी बोगता सातान दोनी सोमरोण प्रार्थन